बुधवारा नावेली मतदारसंघातल्या रुमडामो दवल्ली वाठारात तृणमूल काँग्रेसीन प्रचार केलो। कॅम्पेनिंगाचे फुडारपण अर्थातच चर्चिल आलेमावाचे चली वालांकन केले। पक्षान नावेलीची तिकेट अधिकृतपणान जाहीर करूंक ना, पण वालांकन मात हांवूच ते अशें म्हण जाहीर केले आणि समर्थकांनी तश्यो घोषणाय दिल्यो। पळयात। देवागे बेसवांचे सगळीं एकठांय जावन रुंडामॉल कॅम्पेन स्टार्ट केले। सगळे लिडर्स वर्कर्स सगळीं आमचे बारा आहाय। सो डोर टू डोर कॅम्पेन आज स्टार्ट। सगळ्यांगे सपोर्ट, सगळ्यांगे आधार आमकां जायो। हे लोकांनी सदां चर्चिल आलेमावा सपोर्ट केलो आहा आनी सदां चर्चिल आलेमावा बरा आहाय। तेच भाशेन तेमी लुईजिन फलेरो सराक सपोर्ट केलो आहा आनी सगळे एकठांय जावन आज आमगे डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट जालें। वालांका तुका तिकेट डिक्लेअर जाले कडेन आसा हांगा? तुका तिकेट नावेली डिक्लेअर जाल्या? ममता बॅनर्जीन इंडक्शन केलं रे बाबा, तिकेट डिक्लेअर जालें ना? ममता बॅनर्जी तिकेट डिक्लेअर जालें म्हण आतां लोक येयलो। आदी अपक्ष म्हण वावर सुरू केल्लो, आतां अचकीत टीएमसीचो प्रचार। हे कशें कितें असो प्रस्न मिडियान विचारलो। त्या वेळार वालांका आलेमावान कितें जाप दिली पळयात। हांव इंडिपेंडंट म्हणून कॅम्पेन स्टार्ट केलोली, कित्याक चर्चिल आलेमावान एक जायत काम केलो आहा आनी आख्खो लोक सांगतो तुका चर्चिल आलेमावान कितें केलो आहा। लोकांक लागून हांव मुखार सरलोलें, पूण तृणमूल काँग्रेसाक भितर सरपाक लोकांक इंचारून भितर सरला, इंचा नासता भितर सरना आनी तेच लागून इंडक्शन देखून जालो तें लोकांक मोदी जालो व्हड पब्लीक गॅदरींग। सो आख्खो लोक तृणमूल काँग्रेस हांव जॉईन जाल म्हण आहा। गोवा 365 खातीर रुमडा मळा वयल्यान रमेश नायक रावत।